सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारान आपल्या समर्थकांसयत भाजपात प्रवेश केलो। प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानवडेन ताका येवकार दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसित भारताचे सपन पुराय करपा खातीरूच जायते जाण भाजपाच्या वाटेर आशिल्ल्याचे ह्या वेळार सदानंद शेट तानवडेन सांगले। मांद्रेकेरीच्या देव रेवळनाथ आनी आजोपाक नाल्ल दवरून उत्तर गोंयचो काँग्रेसीचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान उत्तर गोंयांत आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या। प्रचारा वेळार तांचे वांगडा विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव, प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरा आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। बुधवारा उत्तर गोंयच्या 4 मतदारसंघात प्रचार करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगले। कुडचड्यार प्रचारा वेळार परवानो नासतना स्पीकर वापरिल्ल्यान आपाचे आमदार वेन्झी विएगस हांकां कारणां दाखोवपाची नोटीस धाडल्या। विरोधकांचो आवाज बंद करपाचो हो यत्न सुरू आशिल्ल्याचो आरोप आमदार वेन्झी हांणी केला। लोकसभा वेंचणुकेंत इंडिया आघाडीचे दोनूय उमेदवार वेंचून येतले हाचो भंय आतां सरकाराक दिसता। देखून असले करून ते प्रचारात आडमेळी हाडटात। विरोधकांचो आवाज बंद करपाचो हो एक प्रकार अशें ताणें सांगलें। नोटीस मेळ्ळ्या उपरांत आप आमदार वेन्झी हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना ही प्रतिक्रिया दिल्या। बुधवारा वास्कोच्या आयोसी जंक्शनाकडेन पेट्रोल व्हरपी टँकर आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो। आयोसी जंक्शनाकडेन टँकरान वॉल्त घेतना दुचाकी चलोवपी टँकराच्या टायरा पोंदा मेळिल्ल्यान गंभीर जखमी जालो। गंभीर जखमी जाल्ल्या दुचाकी चलोवप्याक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचलच्या कारापूर वाठारांत गव्यांची धुमशणां चालूच आसा। पिकाच्या वेळारूच गव्यांनी पोरसू लागवड उद्ध्वस्त केल्ल्यान शेतकार हुसक्यान आसात। दुसरे वटेन गव्यांचो उपद्रव बंद जावचो म्हणून शेतकारांनी आतां पोरसां भोंवतणी स्वखर्चांतल्यान लायटीची वेवस्था केल्या। मात गव्यांची धुमशणां अजून बंद जायना अश्यो कागाळी शेतकारांनी केल्या।
हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात जाल्ल्या वादाक विरोधी सातेरकार गटूच कारणीभूत आसा असो आरोप दिवचलच्या भंडारी समाजाच्या समितीन केला। महाशिवरात्री उत्सवा वेळार हरवळ्याच्या रुद्रेश्वर देवाचे गर्भकुडीत आयिल्लो अवसर हो सांवार आशिल्लो अशें समितीचे अध्यक्ष काशीनाथ मयेकर हांणी म्हणत हाचे फुडें देवस्थानात कोणाकूच हस्तक्षेप करूंक दिवचे ना अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। लोकसभा वेंचणुकेतले उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतले उमेदवार जाहीर केले उपरांत गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार मंगळारा काँग्रेसीन दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या। आमी सगळे भाजपाक हारोवपाक एकठांय आयल्यात। 15 दीस पयलीं आरजीक सुद्दां इंडिया आघाडीत वांटेकार जावपाचो प्रस्ताव धाडिल्लो, मात ताणें तो मान्य करूंक ना। देखून दुसऱ्यांचेर आरोप करच्या पयलीं ताणें तांचो प्रचार करचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें। बेतीच्या थोटेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या जनरल स्टोर आणि मोबाईल शॉपाक मंगळारा मध्यान राती उजो लागलो। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागला आसूये असो अदमास पर्वरीच्या उजो पालोवपी दळान उक्तायला। जनरल स्टोराक 1,50,000चे जाल्यार मोबाईल शॉपाक लागीं 3 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा। गोंयांतल्यान मुंबय बेकायदेशीरपणान वाहतूक करपी सुमार 42 लाखांचो सोरो पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर धरलो। अबकारी खात्यान ही कारवाय केल्या। सोऱ्या सयत गाडी जप्त केल्या। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। माशेलांत व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी चालू आसा। पंचायतीच्या कामगारांनी गटार साफ करतना नळाचे पायप फोडिल्ले ते अजून सारखे केल्ले ना। हे संबंधी कागाळ करून लेगीत अजून संबंधितांनी दखल न घेतिल्ल्याचे नळधनी मिलन बेतकीकर सांगता। तशेंच आनीकूय एक थळाव्यान हे संबंधी सहाय्यक अभियंत्याक कळयल्ले, पूण अजून हाचेर कांयच उपाय येवजण जावंक नाशिल्ल्यान तांच्यांनी तिडक उक्तायल्या।
अनसोळे भिरोणा हांगासर जाल्लो स्फोट नेमको कित्याक लागून जालो हाचो तपास आता नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड म्हणल्यार NSGचे बॉम्ब डिस्पोजल पथक करता। बुधवारा ह्या पथकान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली। स्फोट जाल्ल्या जाग्यावेले नमुने ह्या पथकान घेतल्यात आनी ताचो तपास चालू आसा। म्हापशा नुस्त्या मार्केटांतले विक्रेते आनी RTI कार्यकर्तो जवाहर शेटये हांचे मदले वाद निमाणो सुटलो। बुधवारा बार्देश उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयात ही सुनावणी जावन हे प्रकरण समजिकायेन सोडयले। गोयचे क्रिकेट खेळगडे स्वप्नील अस्नोडकार आनी शदाब जकाती तशेंच निनाद पावसकर, विवेक मिश्रा आनी सलमा दिवकर हांकां BCCIत आनी NCAत मार्गदर्शन करपाची संद मेळ्ळ्या। राजकोटात जावपी NCAच्या शिबिरात 19 वर्सां सकयल्या भुरग्यां खातीर बॅटिंग शिकोवपा खातीर प्रशिक्षण म्हणून गोयच्या स्वप्नील अस्नोडकाराची निवड जाल्या। जाल्यार दुसरे मुंबई जावपी शिबिरात 16 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक गोलंदाजीचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर शदाब जकाती हाची निवड जाल्या। बाजारांत काजू बियांची दर घसरिल्ल्यान काजू शेतकाऱ्यांचेर हावळ आयला। शेतकाऱ्यांच्या मागणे खातीर काजू बियांवयले किमान आधारभूत रक्कम वाडोवपाचो गोंय सरकाराचो विचार आसा। शेतकी खात्यांतल्या स्त्रोता प्रमाण फुडल्या कांय सप्तकांत बाजारांत काजू बियांच्या दरांत वाड जावपाची शक्यताय आसा। काँग्रेस फुडली 40 वर्सां सत्तेर येवंक शकना। आयकर खात्याची 1700 कोटी रुपयांची नोटीस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन ताचें दुकान बंद केला। पुराय देशांत नरेंद्र मोदी हांचे ल्हार आसा। हाका लागून आमी संख्येचो आंकडो 400 हुंपतलेच असो आत्मविश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो।
काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाच्या कोतान तो केन्नाच भाजपांत वचचो ना खंय. तशेंच ईडी आनी सीबीआयची ताका भिरांतूय दिसना. गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत रमाकांत खलप हांची मुलाखत घेतली तेन्ना तांणी जायतीं मतां मांडलीं. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नायक हांकां 1 लाखा परस चड मतांनी वेंचून हाडपाचो निश्चेव भाजपान केला. ते दिश्टीन काम सुरू आशिल्ल्याचें हळडोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोन सांगलें. दुसरे वटेन काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर टिका करतना ताणें म्हापशां अर्बन सहकारी बँकाच्या विशयाचेरूय उलोवप केलें. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे अटकेक आवाहन दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. ताका लागून अरविंद केजरीवाल हांकां परतून एक फावट धपको बसला. ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर आसून बंदखणींतल्यान सुटका करपाची मागणी केजरीवालांच्या वकिलान केल्ली. पूण ईडीन केल्ली कारवाय योग्य थारायत कोर्टान केजरीवालांची याचिका भायर मारली. सोमारा राती नागवे वाळपय 70 हांगा जगभरांत दुर्मीळ आशिल्लो वन माणूस हो रानवटी प्राणी सांपडलो. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्यांत अनुसूचित आशिल्लो हो प्राणी वाळपयच्या एका घरा फाटल्यान सांजे 7 वरांचेर आयिल्लो. एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक फोन करून म्हायती दिल्या उपरांत एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचे प्रदीप गोंडळकार हांणी ह्या वन माणसाक रेस्क्यू केलो. वन माणूस ह्या जनावराक इंग्लिशींत ग्रे स्लेंडर लॉरीस अशें म्हणटात. गोंयांत जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट ह्या विभागात चित्रपट प्रदर्शीत करपा खातीर प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्या. हे खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31 ऑगस्ट आशिल्ल्याची म्हायती इफीचे आयोजक राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळान दिल्या. राज्यांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं 55व्या इफीचे आयोजन जातलें.
गोंयांत इंडिया आघाडीन लोकसभेच्या प्रचाराचो नाल्ल फोडलो। प्रचाराक आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन सुरवात करतना काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाक अभिवादन करून उत्तर गोंयच्या प्रचाराक सुरवात केली। जाल्यार मडगांवां लोहिया मैदानाचेर राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपून काँग्रेसीन दक्षिण गोंयच्या प्रचाराक सुरवात केली। अस्नोडे दोडामार्ग रस्त्याचेर कार आनी मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत एके बायले सयत 3 जाण जखमी जाले। मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कळटा। सोमारा रातीं नानोडे वाठारांत हो अपघात घडलो। ताळगांव वाठारांत विद्यापीठाकडे वचपाच्या रस्त्याचेर कोयर साठोवन दवरतात। फाटल्या 6 वर्सां सावन हांगा कोयर दवरतात। ह्या कोयराची बंडलां करून उपरांत ताचो विलो लायताले। मात आतां कोयराचो विलो लावपी यंत्रणा हांगा चालीक लायल्या। ह्या यंत्रणेंतल्यान कोयराच्या धुराचें प्रदूषण जाता। हाका लागून लोकांक श्वास घेतना त्रास जाता। तशेंच प्लास्टीक आनी हेर वस्तू पासत तयार जावपी हानिकारक धुवर लोकांच्या भलायकेक लेगीत त्रास करपाक लागला, अशी माहिती थळाव्या नागरिकांनी दिल्या। येरादारीचे नेम मोडून गाडयो चलोवपी मनशां आड पुलिशेन मंगळारा खर कारवाय करीत तांकां तालाव दिले। हेल्मेट ना घालप तशेंच सीट बेल्ट लायनासतना गाडी चलोवप, टिंटेड ग्लासाच्यो गाडयो तशेंच येरादारीचे हेर नियमांचे उल्लंघन करपी मनशांचेर कारवाय केली। टीव्ही सिरियल्स तशेंच वेब सिरीजांत काम करपी नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर तशेंच फामाद सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ हांचो व्हडलो पूत के आतिश संवसाराक अंतरले। कांय दिसां पयलीं ते आपल्या मूळ घरा म्हणल्यार मडगांवां आयिल्ले। फाटल्या कांय दिसां सावन ते दुयेंत आशिल्ले अशें कळटा।